नमस्कार. पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3 च्या आजच्या भागात आमच्या समस्त पळोवप्यांक नातालांची खूप खूप परबी. नाताला ही उमेदीची परब आणि ह्याच कार्यक्रमाच्या निमतान तुमच्या बरोबर ही परब आमकां मनोवपाक मेळटा हे खरेंच खूप बरें दिसता. आज आमी आसा फोंडे हांगासरल्या पॅन एरोमा रेस्टॉरंटान जे आसा आमचे आजचे किचन पार्टनर. खंयचो सण म्हणलो काय ना, घरातली जी अस्तुरी असता तिचे एक खाशेलें म्हत्व आसता. कांय अस्तुऱ्यो आज कामाक वतात, आपले घरूय सांबाळटात, पण समाजान कांय अश्यो अस्तुरी आसात ज्यो आमी सण बऱ्या भशेन मनोवचो म्हणून भायर वावुरतात. तांचे कडेन आसता सुपर पावर, तो म्हणल्यार तांचो युनिफॉर्म. तुमकां कळत आसतलें कोण ते. आनी आज आमच्या भागान एक न्ही पण 2 सेलिब्रिटी गेस्ट येवपाची आसा. पळयात कोण ती. आयच्या आमच्या स्वाद आस्वाद क्रिसमस स्पेशल कार्यावळीची गेस्ट पोलीस इन्स्पेक्टर मीरा डिसिल्वा आणि पोलीस असिस्टंट सब इन्स्पेक्टर पूजा डिकोस्टा. 2000 सन मीरा डिसिल्वा ही गोवा पोलिसात पोलीस सब इन्स्पेक्टर म्हणून जॉईन जाल्ली. 2020 तिका लेडी पोलीस इन्स्पेक्टर म्हणून प्रमोशन मेळ्ळे. सध्या ती स्टेट पोलीस कंट्रोल रूमात आसा आणि ती पीसीआर व्हेहिकलाची ऑपरेशन सांभाळटा. 2022 तिका डीजीपी इन्सेग्निया मेडल ऑफ एक्सलन्स फावो जाल्लो. दुसरे वटेन बुलेट लवर एएसआय पूजाक कुकिंग आवडटा, तशेंच ती सॉंग्स आणि डान्सूय करता. फिट रावपाक ती एक्सरसाइज योगा करता. जाणून घेऊया तांची फुडी साइड आयच्या कार्यावळींतल्यान. आमच्या आयच्या भागातली पहिली सेलिब्रिटी गेस्ट, एन्थुझियास्टिक डॅशिंग पर्सनॅलिटी पीआय मीरा डिसिल्वा. वेलकम. कशी आसा? असं बरें. तुम्ही कशे आहा? गुड. मेरी क्रिसमस. मेरी क्रिसमस टू यू. ओके. आणि म्हाका दिसता सदांच बिझी बिझी बिझी. सदां बिझी आसता. नातालांक कसो वेळ काडटा, नातालांची तयारी कशी करता, म्हाका दिसता सगळ्यांक व्हडलो प्रश्न पडटा आसतलो जेन्ना आमी कितलेशेच पुलीस इन्स्पेक्टर्स आसता भायर तांकां पळयतात आमी ड्युटी करता आसता. हो क्वेश्चन्स सगळ्यांक आसता. सो मोस्टली कितें आहा, आमी जेन्ना ड्युटेर आसता पळय तेन्ना टायम काडूंक पडटा. कितें ट्रेडिशनल फेस्टिवल आहा, क्रिसमस आहा आनी कसले फेस्टिवल आहा तेन्ना आमी इन एडवान्स प्रिपरेशन करून दवरता. ओके. येस. पण अशे फळार बी सगळं करतात तुमी? हय करता हांव सेलिब्रेट. सगळें करपाक? हय म्हाका लायक म्हणजे हॉबीज ती रांदपाक म्हाका. हय. ओके. पण जेन्ना आमी युनिफॉर्मांक पळयता तेन्ना अशें दिसता की हा स्ट्रिक्ट उलोवपाक सुद्दां भितात न्ही, सो तेन्ना टोटल चेंज ओवर आसता. तो कसो कितें आसता मागीर? ना तें कशें आसता खबर आहा, जेन्ना आमी पुलीस डिपार्टमेंट आसता न्हू तेन्ना आमी स्ट्रिक्ट रावूंक पडटा पब्लिकाक लागून. आनी जेन्ना घरा पावली न्हू ते आमची लायफ दुसरी आसता. सो इट इज समथींग डिफरंट. आनी कंपेर्ड टू आमचे जेन्ना पुलीस स्टेशनार पावले म्हणटकीर वी हॅव टू पब्लिका कडेन उलोवपाक. मागीर आमी तरी नॉर्मल उलयली जाल्यार म्हणटली लोक सारके हे सिंपल एका आनी येना म्हणून भंय दिसना म्हणून. सो मागीर आमी घरा आमचें प्रिपेरेशन चालू आसता, भुरगीं आसता तेंचें करूंक पडटा, सगळ्यांचें रांदपाक बी सगळें करूंक पडटा. हय. ड्युटी घेवच्या पयलीं घरा रांदप, भुरग्यांचें करप सगळें. म्हजो हजबंड आहा पळय तो इमिग्रेशन आसता, सो इन एडवान्स आमी सगळें रांदून ताका टिफीन बीन दिवंक पडटा. अरे बापरे. म्हणजे आमी सदांच म्हणटात न्ही, अस्तुरी कितल्याय व्हडल्या पोस्टाचेर आसूं न्ही, घरातलें काम कोणाकूच चुकना. सारकें. आणि अशें आयकलां की तुमी दोन्ही ट्रेडिशन फॉलो करता. हे कशें कितें? म्हजो हजबंड आहा पळय योगेश पेडणेकर, तो हिंदू आहा. ओके. सो हांव तेंचे गणपती आसता पळय तेन्ना हांव सेलिब्रेट करता. जेवण बीन आसता पळय हांव रांदता, कित्याक हांव एकटी सद्या आतां रिसेंटली फर्स्ट सून तेंची. ओके. पण तुम्ही सगळें करपाक तुमकां येता? हांव सगळें रांदता. पण घरान जेवण चडशें कसलें कितें आसता? मोस्टली आमचें वेज आसता. म्हजो व्हडलो चेडो आहा पळय तो शुद्ध वेज. हय. आनी धाकटो आसता पळय ताका नुस्तें जाय आसता. तुमकां कितें आवडटा खावपाक? म्हाका आतां एडजस्ट करूंक पडटा. पण तुजें फेवरेट कितें हरशीं? म्हाका नुस्तें बी लायक. नुस्तेंच आवडटा. शीतकडी? शीतकडी आमची ट्रेडिशन चालू आहा पळय शीतकडी आनी सुंगटांची कडी बीन म्हाका आवडटा. पण हेच प्रोफेशन कित्याक? तेच कित्याक चूज केलें? वेन आय वॉज स्मॉल फिफ्थ म्हणजे हांव जेन्ना फिफ्थाक आसलें पळय तेन्ना सदां आमी म्हणटाले की मामी म्हाका पुलीस जावपा जाय म्हणून. म्हाका खबर नासलें पुलीस कितें तें एक्चुअली. सो जी म्हजी भयण आहा पळय 1 वर्सा व्हडली तेय म्हणटाले की आपल्याक माद्री जावपाक जाय म्हणून. सो म्हजी एक भयण आहा पळय ती सिस्टर नन. मग ते ल्हानपणापासूनच पयलीं ठरून दवरले. आणि आता फटाफट ड्युटेक वचचें पडटा, केन्ना इमर्जन्सी येता, इमर्जन्सी कॉल आसता तुमकां, तेन्ना कितें तरी बाई फास्ट इन्स्टंट करून खावपाक जाय जाल्यार हेल्दी आनी इन्स्टंट कितें करून खाता? हांव फ्रुट्स खाता मोस्टली मॉर्निंग. हय. अदरवायज हांव मागीर पोडे काडटा आमचे. पोडे टिफीन वता.
ओके. सो आमच्या गेस्ट बरोबर आमच्यो गजाली अश्योच चालू उरतल्यो, पण तांची फुडी सायड आमी जाणून घेतलीच. पण आजचो आमचो स्पेशल डिश जो क्रिसमस स्पेशल आमकां मीरा मॅडम करून दाखयतली तो म्हणल्यार खंयचो? पिनाग्र. पिनाग्र. पिनाग्र इज पयलींचो ओल्ड ट्रेडिशन स्वीट्स ते. ओके. क्रिसमस आसूं कितें फेस्टिवल आसूं ही पिनाग घरांत करताच. ओके. आणि तुम्ही कोणाकडे शिकलाय हे? म्हणजे आवय कडेन, मामी कडेन. ओके. हे उकडे रायस, ओके. हे उकडे रायस, हे आमचे माडाचे गोड, हे आमचे जॅगरी, ओके. हे सिनमन, ही नाल्लाची सय आनी मीठ. ओके. हय, हे आमकां सो आयटम्स जाय की पिनाक करपाक. सगळ्यान पयलीं कितें करया? पयलीं आमी रायस आहा पळय, हे हांवें कितें केलां, हे धुयलां. हय, धुवन हाडलाय. फक्त भिजत घालपाक जाय की बेश्टें धुवन ना घेवून पळय, धुयलां, सुकयलां आनी हाडलां. ओके. त्यात आमी फ्राय करपाचे, गरम जावपाक जाय. पण ट्रेडिशनल तुमचे ही वेगवेगळे ओल्ड dishes असतात, ते कितें ओल्ड कितें लोक असता? असता पळय, म्हणजे पयलींचे आहा पळय, ग्रँड मदर बीन असता पळय, दे डू दीस डिश. ओके. म्हाका सांग, Yeah. खूपशे पारंपरीक डिशेस दोश. करीत ना कोण? फॉर क्रिसमसाक दोश, दादोल, पिनाग्र मेन असता, केक. पण एका कितें क्वांटिटी बी कितें घेवची पडटा की परफेक्ट जावपा खातीर, काय आपल्या अंदाजान अंदाजान घेवपाचें? घालता हांव. हय, हे मातशें फ्राय करपाचें अशें. आतां जालें, मातशें ब्रावनीश जालें न्हू, मागीर बंद केलो आमी. ओके. सो ब्राऊन जाता आनी बरें फुलून येता. फुलून येयलें. सो आतां आमी तांकां मातशें न्हिवपाक दवरया. ओके. आतां आमी सय घेया आनी ग्रायंड करपाची सय. अशीच. हय, विदाउट वॉटर. विदाउट वॉटर. विदाउट वॉटर. सुके करपाक जाय. सुके. हे पिनाकी उदक घालप ना, सुके वाटपाचे. आता आमकां ते तांदूळ आहा पळय, ते ग्रायंड करपाचे. ओके. हय, अशें सुकेच. ओके, सुके. सो आता आमी बोलां घेया. आता आमी गोड हे करूया, स्टर करूया. हे माडाचे गोड सारके हे जावपाक जाय, मेल्ट जावपाक जाय. सो आतां आमी हे गोड घालया, पंचामृताचे गोड घालया थोडे. स्टर करपाचे, सारके मेल्ट जावपाक जाय. हेतून उदक बी काय घालपाचें? ना, कांय घालपाचें ना. आतां न्हू आमी ग्रायंड केला पळय रायस, हो घालया. सो आमचे गोड, इलायची, टेस्ट टाक हं. आणि मीठ. पंचामृता आमचे सॉल्ट घातला, टेस्ट टाक. आता हे स्टर करपाचे. सो हातून गोड गेले, मागीर उकडलेलो रायसाचो पावडर गेलो, मागीर आमची वाटलेली मातशी सोय गेली सोय आणि घेतली. वेलची. आणि सो मीठ. चड इन्ग्रेडियंट्स काय लागना आणि ना. मीठ. ओके. सो ड्युटीज, घरातले काम आणि फ्री टाइम मेळटा तेन्ना कितें करता मागीर? मुवीक वयता. मुवी. हय. ओके. नाजाल्यार मम्मीच्या घरा वयता. नावेली मातशें स्पेंड करता टायम. पण आज पिंक फोर्स अशें लायक बायलां खातीर एक व्हडलो आदाराचें हें जाल्लें आसा. सो तुमी म्हणजे तुमकां कितें दिसता की आतां आजुनी म्हणजे पयलीं लोक मातशे हेजिटेट करताले वचपाक, आतां लोक तशेंच हे करता की चेंज जाला लोकांचो एटिट्यूड बायलांचो? ना, आतां पिंक फोर्स चड अवेरनेस जाला. सो Okay. पब्लिकाक खबर आहा पिंक फोर्स म्हणजे कितें तें. लायक पयलें खबर नासलें पिंक फोर्स म्हणजे तेंचें काम कितें, ड्युटी कितें, तांची रिस्पॉन्सिबिलिटी कितें तें. आतां खबर आहा की बायलांक कितें जालें, भुरग्यांक कितें जालें, पिंक फोर्स म्हणून आपयता. हय, आमकां आतां कॉलां येता कंट्रोल रुमा, पिंक फोर्स स्पेशली मागता बायलो की आपल्याक पिंकू फोर्स जाय, आमकां लेडीजू जाय म्हणून. सो तेन्ना मागीर आमी पिंक फोर्स धाडटा तांकां. पण केन्ना केन्ना अशें आसता की थोडे बायलांचे इश्यूज आसता, तुमकां हँडल करचो पडटा, मागीर तो स्ट्रेस घेवन तुमी घरा वता की घरा वतकच मागीर कशें कितें तुमी सगळें चेंज ओवर करता?
ना ड्युटीचे आसता पळय हांव ड्युटीरूच तिका क्लियर करता सोंपयता आनी इन एडिशन तरी कितें हेल्प जाय तेन्ना हांव कॉल अटेंड बीन करता पब्लिकाचे म्हणजे केन्ना ताका मागीर सांगता नेक्स्ट डे तुमी या ऑफिसान पर्सनली यो म्हाका मेळपाक. आमी म्हणटा न्हू पुलीस वील बी व्हेरी सिंपल वी शूड हेल्प पीपल. पुलीस डिपार्टमेंट पण आमच्या एक खंय तरी बायलांकूय भंय दिसता समोरच्या पुलिसाक युनिफॉर्मान जेन्ना आसतना पळोवपाक की एक भंय दिसता वचपाक अशें दिसता की आपल्याक समजून घेतली की ना पण लोकांक अशें खबर आसना की बायल ही बायलूच आसता तितली सॉफ्ट भितरल्यान तशीच आसता. आतां हें जालें मातशें गरम गरम आहा तेन्ना मातशें तेजे आमी सिलिंडर टायप आमी ताका शेप दिवपाक जाय सो मागीर दिवपाक जाता. पण तुमकां खूब जाणां अशी विचारता आसतली न्ही मॅडम तुमकां जेवण करपाक येता तुमी जेवण केन्ना करता असे क्वेश्चन्स खूब जाणांच्या मनान येता आसतले आनी विचारूनय दाखयता आसतले न्ही. जेन्ना आमचे स्टाफ आहा पळय तांकां खबर आहा मिरा मॅडम बरी रांदता म्हणून म्हाका सांगता ती हाडून दी म्हणून मिरा मॅडम पनीर बीन कितें करता हांव तांकां. स्टाफ आहा पळय कंट्रोल रुमाचे तांकां केन्ना कितें कस्टर्ड करून दिता कस्टर्ड बीन फेवरेट तेंचो. आमी आतां तांकां सिलिंडर ट्रायप अशें रोल करपाचें घट शेप दिवपा जाय तांकां. ही डिश तुका न्यूट्रिशन सारकी अशें अशें कर पुलिसाचे हात हय सारके जितले तूं प्रेस करता न्हू तितले मागीर ते हार्ड जाता. अदरवायज यू कॅन मेक अ लाडू ऑल्सो. अशें लाडू कशे आमी करता पळय बेसनाचे तशें हे आहा पळय प्रेस करपाचें आनी मातशें शेप दिवपाचो असो शेप दिवपाचो. ओके परफेक्ट न्हू म्हणजे खंयच्याय फेस्टिवलाक हे करूं शकता. मोस्टली लोक एका सायबिणीक बीन दिता लोक जेन्ना घरा सायबीण बी येता पळय तेन्ना वाडटा. तर आमच्या पहिल्या सेलिब्रिटी गेस्ट बरोबर आमचो पयलो डिश आमी आतां तयार केल्लो आसा तो आसा पिनाग्र. आनी म्हाका दिसता जर तुमी हो ट्रेडिशनल डिश जर करपाक विसरलात जाल्यार बेस्ट पैकी तुमी आतां हो प्रोग्राम पळयतकच करूं शकता. रेडी आसा सारकें सोंपें करपाक इझी. सो ह्याच नोटाचेर घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येवया पंचामृता स्वादास्वाद सीझन 3 आमच्या दुसऱ्या सेलिब्रिटी गेस्ट बरोबर. मॅडम सुगंध तर इतलो बरो येता जाणा. थँक्यू. टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्यो गुडयो दिवपाक विसरू नाका हा. आता तू न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर कित्याक का या तांदळातूच सगळे न्यूट्रिशन मेळटले. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न झिंक फॉलिक ऍसिड विटामिन ए बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर हे झाले नाही निरोगी आणि सुवादिक तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस घराघरांनी पंचामृता. Pride of Ponda Pen Aroma. विसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार पंचामृता स्वादास्वाद सीझन 3. वेळ जाला आमच्या आयच्या भागातल्या दुसऱ्या सेलिब्रिटी गेस्टाक आपोवपाचो. डॅशिंग आणि गॉर्जस ASI पूजा डिकॉस्टा हेंका वेलकम. हॅलो मेरी क्रिसमस. मेरी क्रिसमस. कशें आसा तूं? आसा बरें. ओके पूजाक आमी खूबदां पळयतात खंय तरी ड्युटेक आसतना. इफीक तर तेणें सारको धुवर काडलेलो आसा फोटो सेल्फीज पोस्ट करून करून. पूजा ह्या सगळ्या भितर तुजो फुडी पार्ट कितें आवडटा? म्हाका वेज नॉन वेज आनी म्हाका म्हणजे स्पायसी जेवण खूब आवडटा. स्पायसी? हय. ओके पूजा भशेनूच तिखट. पण जितले पूजा तिखट दिसता तितले ते भितरल्यान गोड आसा. म्हणजे खूब सदां स्मायलिंग आनी कितें ना कितें एक्टिविटीज ते करीत आसता. स्पेशली सिंगींग ताका खूब आवडटा. सिंगींग डान्स रील्स एक्टींग. खूब जाणांनी पोस्ट पळयला आसतले तेजे. पण जेन्ना आमी पूजाक युनिफॉर्मान पळयता तेन्ना कोणाची अशी नजर वयर काडून पळोवपाची हिम्मत जावची ना. सारके डॅशिंग आनी कडक पुलीस इन्स्पेक्टर तशें आसा ते सारके.
प्रोफेशन हेच चूज कित्याक केलें? हायट आसा, लुक्स आसा, मॉडलिंग करूं शकताले, मुवीन वचूं शकताले, सो वाय दीस प्रोफेशन? एक्चुली म्हाका हो जॉब बाय लकिली मेळ्ळो. हय, अशें नशिबान आसता आनी मेळटा म्हणटा पळय तशें जालें म्हाका हो जॉब ह्या जॉबाक येवपाक. एंड आय रियली लव्ड वेन आय एंटर टू दीस डिपार्टमेंट. म्हाका आवडलें. म्हाका अशें दिसलें की हांव देशाक लागून, म्हाज्या स्टेटाक लागून हांव ड्युटी करतां, लोकांक लागून हांव ड्युटी करतां. सो म्हाका बरें दिसलें की हांव कोणाक लागून तरी कितें करतां अशें. इफ नॉट म्हणटा ते एस आय जाल्यार तूं कितें म्हणजे पुलीस डिपार्टमेंटान नाशिल्लें जाल्यार कितें दुसरें प्रोफेशनान तुका पळयतली आसली? दुसरें प्रोफेशन म्हणल्यार वेन आय वॉज इन 11th स्टँडर्ड म्हाका फ्रँकफिनांतल्यान इंटरव्यूक यो म्हणून हें आयिल्लें, म्हणजे इट्स लायक अ जॉब ओन्ली. सो हांव गेलें, इंटरव्यू दिलो, हांव सिलेक्टूय जालें. बट मागीर म्हाका ही आयली इंटरव्यू. खूब कडेन ड्युटीजांक आसता, हय. तेन्ना मागीर जेवणाचें कशें कितें आसता तुजें? जेवण म्हणल्यार आतां एक्चुली आमकां जेवण आमकां प्रोवायड करता. बट जर म्हाका आनी कितें एडिशनल जाय जाल्यार हांव सकाळीं उठून जेवण करून व्हरतां टिफिनान. पण ह्या प्रोफेशनान तुमकां सारकें फिट रावचें पडटा, हय, सो तें ताका मात लागून तुजो आसा. कितें स्पेशल डायट आसता, एक्सरसायज करता, कितें स्पेशल डायट म्हटल्यार हांव डेली एक्सरसायज करतां. सो मोस्टली आय प्रिफर वॉकिंग, एक्सरसायज जे आमकां शिकयला पळय एक्सरसायज डिपार्टमेंटान, हांव तेच सगळें कंटिन्यू करता एवरीडे. आनी जेवण मागीर कसलें तुजें एक स्पेशल डायट तुजो कितें आसता? स्पेशल डायट म्हजो आसता. हांव खिचडी खाता मुगाची, नाल्यार मुगाचें कण्ण करून खाता. नाजाल्यार हांव केन्नाय अशें चपाती आनी चडशी भाजी खाता आनी सॅलड तर आसताच इन्क्लूड. ओके. आनी जेवण करपाक टायम मेळटा? जेवण थकता येवन आनी करपाक नाका कशें दिसता? ना, एकदांच करता हांव जेवण. मसा खातीर तें आमकां कितें स्पेशल करून दाखोवपाचें आसा तें सांग. सो क्रिसमस स्पेशल हांव कोरमोलाच करून कोरमोला? हय. ओके. आनी दॅट इज माय फेवरेट. तुजी कोरमोलाच हय, खूब फेवरेट. पण तुका हरशीं बाकीचो फळार करपाक येता? हय, बाकीचे फराळ म्हणल्यार पुडींग करता हांव. मागीर स्वीट्स लाडू बी तशें करता. करता, हय. आवड आसा करपाची. करपाचें आनी तूं टायमूय काडटा करपाक? टायम काडचो पडटा. सगळें एका टायम काडचो पडटा, ना जाल्यार फुडें नाल्यार सरची ना कोण. हय. सो आमी मैदा घेतला, साकर घेतल्या बारीक केल्ली. हय. तूप घेतला, सॉल्ट घेतला, 1 एग, मिल्क आनी ऑयल. सो पयलीं आमी मैदा घेवया, हाफ मैदा घेवया. गरम गरम तूप घेवया 4 टेबल स्पून्स आनी ते आमी मैदान घालुया. आतां आमी तें गरम गरम तूप मैदान मिक्स करून घेवया. तूप गरम आशिल्ल्यान आमी चमचो यूज केला. आतां आमी उरिल्लें मिश्रण हातान मिक्स करून घेवया, सो दॅट तूप सगळें मैदान विरगळपाक जाय. हें सगळें मिक्स जालें की तातूंत भितर इल्लेशें मीठ घालया. हें पंचामृताचें मीठ. साकरीचो पिठो घेवया. तातूंतच घालपाचो? हय, तातूंतच मिक्स करपाचो. हें मिश्रण सगळें मिक्स करून घेवया परत. पुजा तूं खूब कडेन ड्युटीजांक वता, पेट्रोलिंगाक आसता, पण एज अ लेडी पुलीस म्हणून केन्ना अशें कितें प्रॉब्लम्स फेस करचे पडल्यात? प्रॉब्लम्स म्हणल्यार एकदां लोक सामके खूब रागिश्ट जाता. जर तांचें मांग पुरी बी जायना बी अशें तेन्ना रागिश्ट जाता, तेन्ना तांकां कंट्रोल करपाक डिफिकल्ट जाता. बट आमकां कशें करून कॉर्डन करून तांकां हँडल करचें पडटाच. ओके. खंयचो इन्सिडंट याद आसा जी खरेंच तूं आजून पासून केन्ना विसरूं शकना, असो केन्ना कितें जाला? इन्सिडंट म्हणजे IITचो एक इन्सिडंट जाल्लो वाळपय त्या सायडीन. सो तेन्ना लोकांनी खूब बोवाळ केल्लो. तांचे तें घालूंक थंय दिनाशिल्ले IIT. सो लोकांनी थंय बोवाळ केल्लो. तेन्ना तो इन्सिडंट आमकां खूब डिफिकल्ट जाल्लो हँडल करपाक. लोकांनी खूब बोवाळ केल्लो. सो तो एक इन्सिडंट केन्ना विसरपाचो ना. आतां आमी एक एग घेवया. आतां हें मिश्रण
मिल्क घेवया. मिल्कान आमी तें मिक्स करुया. हय. सो इल्लें मिल्क घेवन आमी तें मिश्रण मिक्स करुया. सो तें मिश्रण फूल मिक्स बरे भशेन मिक्स जावपा जाय. ओके, सो आमी ही करमलां आमची डीप फ्राय करपाक आमी पंचामृताचे तेल यूज करतात आणि पंचामृताची ऑयल ही आज घराघरान पावल्या. मैदा मातसो सॉफ्ट आसूंक जाय, मळून हार्ड जावपाक जायना. सो आमी तो बरो आतां मळून घेतला. सो हाफ पोर्शन घेवपाचो मैद्याचो. इल्लोसो मैदा नाटफळ्यार घालपाचो सो दॅट ते स्टीक जावपाक जायना. आनी जशें आमी चपाती लाटता तशेंच लाटपाचें. सो लाटतना पातळ लाटपाचें. पातळ अशें लाटून घेवपाचें पीठ. कट करून घेवया. तशेंच आडवे कट करून घेवपाचें. आतां एक काडून कापसाक इल्लेशें उदक लावन फोल्ड करपाची पाती आनी उरिल्ली अशी फोल्ड करून तो शंख कसो करपाचो. मातशें ओडून घे आनी अशें शंख करपाचें. पयलो शंख माझं झाला मातसो शंका कडेन लागीं पावला. करता करता तशें जातलें. सेम तशीच करपाची सगळी. फोल्ड करून घेवपाची आनी दोनी सायडीन प्रेस करून शंख करपाचे. थोडी अशीच फोक स्पुनार घालून तुमी दुसरोय डिजायन करूंक मातशें उदक लावन ओके, आनी खंय हाडी जाय अशें रोल करून दुसरोय डिजायन करूंक शकता. हां, ओके ओके. आता नेक्स्ट स्टेप आमचो फ्राय करून घेवया आमी. तेल आमचें गरम जाल्लें आसा. सो एक आतां आमी घालया आनी फ्राय करून घेवया. मंद उज्याचेर फ्राय करून घेवया. सो आता आमी करमलां काडून घेवया. इल्ली इल्ली करून टिश्यू पेपराचेर काडून घेवया. ओके, सो पुजा कडल्यान आमी ही करमलां आतां शिकल्यान आनी म्हाका दिसता करपाक सारकी सोंपी. सो फुडलो रावंड खेळचे पयलीं आमी एक ल्हानसो ब्रेक घेवया आनी रोखडीच परत येवया आमच्या फुडल्या सेगमेंटान, जंय आमी आजच्या दोनी सेलिब्रिटी गेस्ट बरोबर करतली एक खेळ जो आसता आमचो खेळ टायम. मॅडम, सुगंध तर इतलो बरो येता जाणा. थँक्यू. टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्यो गुडयो दिवपाक विसरू नका हा. आता तो न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर. कित्याक? का या तांदळातूच सगळे न्यूट्रिशन मेळटले. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर हे झाले नाही निरोगी आणि सुवादिक. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. विसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3. आनी आज आमचो क्रिसमस स्पेशल एपिसोड चालू आसा आनी आमच्या बरोबर आमची दोन सेलिब्रिटी गेस्ट मिरा डिसिल्वा आणि पूजा डिकोस्टा आसा. आणि आज 2 डिशीज आमी ऑलरेडी केला आणि आता वेळ जाला खेळ टायम. आणि ह्या खेळ टायमान आजचो खेळ सोंपो आसतलो. आमी आमच्या पयल्या गेस्टाक 3 नुस्त्यांची नांवां दाखयतली आणि प्रत्येक नुस्त्याचें नांव पयलें काय ना तुवें तें ड्रॉ करपाचें 1 बाय 1 आणि पूजा गेस करतले. ओके, तोंडांतलें नांव सांगप ना खंयचें तें. ओके, सो लेट्स स्टार्ट.
फर्स्ट फिश ओके ओके तुवें सांगप ना खंयचे ते पूजा गॅस करतले सो पूजा खंयचें नुस्तें कशें दिसता शाक ना. बांगडो ना. इसवण येस किंगफिश किंगफिश ओके Okay. ओके ओके सो मीरा मॅडमचे आम्ही ड्रॉइंग स्किल्स पळयतात उंदीर Oh my god. What is this? ब्राउन Right. म्हाका इसलें कळचें ना ना. गोमटी बरी काडल्या ताजेर कळ्ळें Okay. बांगडो Yes. Okay. ओके आता पूजा तू ड्रॉइंग करपाचे आणि मीरा मॅम गेस करतली ओके आं ओके काढ वेल किती कळ्ळें वेल ते आणि ते मोठो शाक न्हू ना वेल ना बांगडो काय न्हू मोठो हा खबर ना म्हाका आनी कितें आणि गेस कर आनी खूब आहा नुस्तीं नांव घेत राव बांगडो काय न्हू तो ना वांगडो जालो इसवण ताल्लो ना मोठो जाल्लो फिश सेपडी अशी हा ओके सांगूया आमी हय. सांग कॉम्प्लीट ए पॉम्पलेट अशें कशें आसता अशें आसता पॉम्पलेट पॉम्पलेट अशें आसता मुगो हांवें ते काडले कशें येता तशें काडलें थंय ए पॉम्पलेट आसता पॉम्पलेट मोठे असता न्हू असं मध्ये हे कळटलें इझी असेल कुल्ली कितें कुल्ली राव कम्प्लीट जावनी तरी जल्लो हय कितें गो हो स्पायडरमॅन आसा स्पायडर वेचू हा कुल्ली कम्प्लीट जालें बरोबर आहे क्रॅब हा? क्रॅब क्रॅब राईट आन्सर आणि शेवटचे बारीकूच काटू जेलफिश राव कम्प्लीट जावनी जेलफिशू ती जेलफिशू राव सारकें काड मुगो तुझे ड्रॉइंग करपाक बरें ना ती फिश दिसता म्हाका कितें दिसता फिश खूप असतं ते हय खूब आसता अशें तिसऱ्यो ओके आ, ओके सो आमचो खेळ टायम हांगासरूच सोंपता दोगांनी खूब बरें खेळा बरें ड्रॉइंग काडला आनी गॅसूय बरें केला सो तांच्या ह्या स्पोर्टिंग एफर्टा खातीर तांकां मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान एक फूड वाउचर आनी रिक्वेस्ट करता रतीश नायक जे पॅन एरोमा रेस्टॉरंटचे ओनर आसा तांच्यांनी तांकां तांचो फूड वाउचर दिवचो ओके सो आमच्या दोन्ही आमच्या गेस्टांक तांचो फूड वाउचर मेळ्ळा आनी आतां वेळ जाला आमच्या आयच्या भागांतलो शेवटच्या सेगमेंटा कडेन वचपाचो जे आसता आमचे आस्वाद
आणि आता पावले आम्ही आमच्या शेवटच्या सेगमेंटान जे आज आम्ही आजचे आमचे दोन्ही सेलिब्रिटी गेस्टान केले, दोन्ही डिशीज ट्राय करून पळयतले आणि घेतली ताचो आस्वाद. ओके, सो मीरा मॅम तुम्ही पुजान केल्ली कोरमाला ट्राय करून पळयात आणि सांगा कशी जाल्या ती. आणि पूजा स्पेशल डिश आमच्या मॅडमीन केला तो ट्राय कर, पिनाक राईट. ओके, सो ते ट्राय करून सांग आमकां कशें जाला. बेस्ट, परफेक्ट आहा. केन्ना खाल्लेले पयलीं तुवें पिनाक? हय, हय, पिनाक खाल्लं. ओके बरें जाल्या टेस्ट. करबला बेस्ट जाला. ओके. करपाक सारकी इजी. आजचे दोन्ही आमच्यो डिशीज आसा सामक्यो सोंपेपणान करून दाखयल्या आणि खरेंच आमकां दिसता पळय बिकॉज की खूब डिफिकल्ट आसतले, पण करपाक गेले की ते इजिली जाता. आणि आमचे आजचे दोन्ही गेस्ट सदांच खूप बिझी असतात, तरी हे सगळे करपाक टायम काडटात ती आणि आपल्या फॅमिलीक करूनय दितात. आणि आज स्पेशली आमच्या शोचेरूय टायम काडून आयली, हे तुमकां करून दाखयलें, ताका लागून खरेंच दोगांयकय तुमकां थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच आमकां इनवायट केलें म्हणून. आणि खरेंच बरें दिसलें तुमची फूल तुमची लायफ शेड्यूल आयकपाक आणि प्लस ताच्या बरोबर तुमचे फुडी सायड आयकुपा खातीर. आणि ऑब्वियसली हे शूट करतना खूब मजा आयली. आजची आमची दोन्ही गेस्ट वेळान वेळ काडून हांगासर आयली, ताका लागून तांकां पंचामृता कडल्यान एक गिफ्ट हॅम्पर आसा. सो रिक्वेस्ट करता पंचामृताचे सेल्स एक्झिक्युटीव संजीव नायक हांच्यांनी तांकां दिवचे. थँक्यू. आजचो हो एपिसोड सोंपोवच्या पयलीं एक स्मॉल मेसेज आमच्या सगळ्या पळोवप्यां खातीर. ओके. गोवा पुलीस पिंक फोर्स ऑलवेज देर टू हेल्प एनी वुमन इज इन डिस्ट्रेस. खंयची बायलेक भुरग्याक कसलो त्रास जाता, कसली इमर्जन्सीक आहा जाल्यार आमचे पिंक फोर्स इमर्जन्सीक तुमकां सदांच पावतले. आनी हांव आमचे वुमन्स हेल्पलायन तुमकां नंबर शेअर करता की 1091 आनी वॉट्सॅप नंबर आसा 7875756177. थँक्यू. तुझ्या तुजो मेसेज. हांव इतलें सांगूंक सोदतां की सगळ्या बायलांनी फुडें सरूंक जाय लायफान. कितें आपली इच्छा आसा, कितें करूंक सोदता जाल्यार तें आपणें येवन फुडें दाखोवपाचें. थँक्यू. आजचे आमचे दोन्ही गेस्ट खूप वेळान वेळ काडून हांगासर आयले आणि आजच्या आमच्या कार्यक्रमाची शोभा वाडयली. तांकां लागून तांकां परत एक फावटी देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू व्हेरी मच. तशेंच आमचे किचन पार्टनर पॅनोरमा रेस्टॉरंट तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. फुडल्या भागान रोखडीच मेळुया आमच्या अनेका सेलिब्रिटी गेस्ट बरोबर. तोपर्यंत पळयत रावात पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3. तुमकां सगळ्यांक परत एक फावटी नातालांची खूप खूप परबीं. Wish you all a Merry Christmas and a Happy New Year.